31, पेज नंबर 16, 31 आणि 1 पानाचो अंक सोडा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. Tumbo porto, tu podvedor, tu shimoimo, sokliak fangta. Tumbo porto, tu podvedor, tu shimoimo, sokliak fangta. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिव कृपा दिव. सोरेस्परा तुका उलो मात्ता, म्हाका आयक. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. म्हाका सोडूं नाकात, म्हाका सांडूं नाकात, म्हज्या देवा, म्हज्या तारोणा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय मोजे सोवें रिगून रावात, मोळणेच्या वावराक वावराडी जायात. आयज जायतीं बाबा भयणी आपल्या जिवितांत दोगतोगतात, कोस्तावतात, पिडेंत आसात आनी गवळी नासलेले पोरी बाबडी कुशीन जाल्लीं आसात. तांकां मोग जाय, शांती जाय, आदार जाय आनी पेकोवणी जाय. असल्या बाबा भयणीच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक देव आमकां जोण एकल्याक आपयता आनी पाठयता. ह्या देवाच्या वावराक आमी कान मारूंक आनी जेजूक रिगून रावूंक, मोळणेच्या वावराक वावराडी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान करपा मागुया. आनी हे विचार आमी मनान दवरून आमी मिसा बेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदीं आमी सगळीं पातकां वळखून आमी देवाचें बोगसणें मागुया. सोबोदात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोफोदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासत्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie
मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका आमी तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या थोर वैभवापासून आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या चोणीत पोवता जेसू क्रिस्ताक सोम्या देवा देवाची शेळी बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तूं संवसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कोर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू क्रिस्ताक एकलोच तो पवित्र एकलोच तो समी एकलोच तो मोवारतो प्रार्थूया सोरेस्परा देवा तुजेर विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोळ आमी इतली ओसोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना तुज्यो आज्ञा पाळून चिन्नांनी तशेंच कोन्यांनी आमी तुका मानूंक सदांच तुजे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन check check सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप इस्रायल पोरजा रेफी देण्यांतली भायर सरली आनी सिनायाच्या ओरोनांत पावतोच थंय तांणी पेणे केले पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केले तेन्ना मोइजेसान वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां
दोंगरार तान आपोवन मोडले जाकोबाच्या घराण्यांक अशें सांग इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर इजिप्तकारांक हांणी कितें केलें अशे भाशेन गोणगोणच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी म्हजेशी हाडलीं तें तांणीच पळयलें आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हज्या कोरार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरसां मदें तुमी म्हजे काशा पोरसां जातल्यात कारण सगळी प्रितूम म्हजी तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात देवाचे उतोरे देवाचें वडोवकार आमचो जबाब जातलो आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेड्यो म्हणुया आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेडयो सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भोक्ती करात सोद गितां गावून भितर सरात स्वतोसान येयात देवा मुखार जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेड्यो सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार विस्वासान ये तोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेड्यो तो गोवली आमी ताच्यो शेल्यो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार ये तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसां जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेल्यो ताच्या दारवोंट्याक काडून येयात ताच्या मंदिरांत भितर सरात देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगळीं बरोबर गायात नोमान जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेड्यो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माये मोग सासणाक उरतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिडकेचे पिडके तो विस्वासी जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेड्यो बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशां पासत लेगून जीव दिवंक कठीण पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोता म्हूण दाखयलें ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदिकूच तो आमकां
सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून ताचे उद्देशी देवा सोवे आमी संतोश भरीत आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावयात. Alleluia, 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 Alleluia. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माते प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगोताली आनी गवळी नासतल्या मेंढऱ्या भाशेन बोबदी खोशी जाली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणी मेळूंक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळून आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेलो आत्मा काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोनदूतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बातोलोमियो, तोमास आनी 2 वसूलदार माथ्यो, आल्फेवाचो पूत याकोब आनी तादेव, हुर्बेवंत सिमांव आनी ताचो गाथ घेतलो तो जुदस इस्कारियत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन बाबातांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामरिकांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोरान्यांच्यान सांडलोल्या मेंढऱ्यां चडशीं वचात आनी वचून सुरकी राज लागीं पावलां अशी परगोट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितोल करात आनी देवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंकोट दियात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो अशें म्हणटात, हो विनोद आसा, अशें म्हणटात की जेजून आपलो वावर संवसारांत सोंपले उपरांत पुनर्जेवण जावन 40-30 बरोबर दीस काडून तो परतून स्वर्गार गेलो. स्वर्गार प्रवेश करतना सगळे आंज बडवे खुशाल जाले, बिकॉज दे वर मिसींग हिम. तो 30 वर्सां ताचे बरोबर नासलो, ताका बरो येवकार दिलो. आनी एकल्यान विचारलें, पृथ्वीर कशी परिस्थिती आसा? आनी जेजू म्हणलें बरी आसा परिस्थिती. मागीर दुसऱ्यान विचारलें, तुवें तुजें काम सोंपयलें? जेजू म्हणलें, हय, हांवें म्हजें काम सोंपयलें आनी म्हजें काम फुडें व्हरूंक हांवें 12 जाणांक वेंचून काडल्यात. आनी एकल्यान विचारलें, ते 12 जाण आसतलेत न्हू, धर्मदूत, फारिजेव, लॉयर, विज्ञानाचे मनीस. जेजून म्हणलें, ताचे बद्दल एकलो कोणूच ना.
मागीर ताणें आपलो हात बोटसान घातलो आनी असो कागद काडलें आनी ताका एकल्याक दिलें आनी ते कागदाचें नांवां वाचून आंज बोडवे हांसूंक लागले. मुखाचे भाव भयणीनो, खरें जेजून 12 शिश्यांक विचून काडले. ते 2 शास्त्र नसलेत, फारिजेव नसलेत, व्हडले गिन्यान नसलेत, पण सादे मनीस. आमी जाणा की जेन्ना जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेका जायतो लोक ताजे बरोबर येतालो. ताका म्हणटा ते शिश आसले. कोण जाय तो एकलो शिश जो दुसऱ्याचो आयकता, ताचे बरे गूण वळखता आनी ताचे फाटल्यान चलोंक लागता. हे दिसांनी वर्ल्ड कप चालू आसा. म्हाका दिसता जायतो लोक ह्या व्हडल्या खेळांचे ते शिश आसात. तशेंच फिल्म स्टार आहात, तांचे आसा शीत. ते म्हणटा शिश फॉलोवर्स, ताचे वागणूक, ताची चाल रीत ताचे करतात. पण जेजून ह्या शिशांतले 12 जाणांक काडले, विचून काडले. 12 कित्याक? आमी जाणा की आर्लेकारा जॅकोबाक 12 पूत आसले. ते व्हडले मनीस जाले, पेट्रियाक. मागीर ते जाले फुडारी, 12 ट्रायबल फुडारी जाले. तेतून 12 शिश काडले. आनी ती 12 जाणांचे नांवां आयकल्यात. सिमांव आनी आंद्रे दोगांय भाव. कसलें जाय ताचें काम? फिशरमॅन, नुस्तें मारपी. ताका जाय निने नासलें. तशेंच जेम्स आनी जाकोब आनी जोआंव दोगांय भाव फिशरमॅन. तशेंच फिलीप, ताचे आवय बापूय पुर्वज ते फिशरमॅन. मागीर जेम्स आनी जुडस ते नुस्तें मारपी. म्हणटकच 12 जांतले 6 जावन आसले नुस्तें मारपी, सादे मनीस, फारिजेव न्हू, 2 शास्त्री न्हय. मागीर आसलो नातानेल, एक बरो मनीस तो. माथ्यो, 2 वसूलदार, चोर म्हणटाले ताका. ताका पयस दवरताले तो चोर, कित्याक तो लोक चोरतालो. मागीर आसलो थॉमस, दुबावो मनीस, डावटींग मॅन. आनी जुडस इस्कारियोट, कोण आसलो तो? घातकी. जेजून ह्या 12 मिचून काडले. सादे मनीस, सुकलेले न्हय, आपली मिसां फुडें व्हरोंक. आमी जर आमी आमचे विरगुजेचेर नजर मारली, इतिहासाचेर देवान जायते हजार लोकांक मनीस मिचून काडल्यात मिसां फुडें करून. ते चड शिकलेले न्हय, ते मागीर शिकले आसतले, पण जेन्ना तेमी जॉयन जाले चड शिकले न्हय, सादे मनीस, पूण देव मोगी. देव मोगी. म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमचेच आपूण आमी पळयल्यार जेन्ना पाद्री आहात, माद्री आसतात, आमी आमकां म्हणूं जायना आमी जर शिकलेले मनीस न्हू, पूण जायत आमकां गिन्यान आसा. आमी सादे मनीस, पूण देव मोगी, पेराचो मोग करपी. असले मनशांक देवान वचून काडले आपले मिसांव फुडें व्हरूंक. कसले मिसांव? स्वर्गाचें राज परगटून सगळे संवसाराक. आनी हें वावर कोत्ता जायतो लोक. हो वावर देवान तुमकां दिला. जाय तुमकां दूर जावंक, फातरी जावंक, मदीं जावंक आपूण ना, पूण तुमचे जिणे वरवीं बरो वावर करून देवाचो वार फुडें व्हरूंक जाता. होच आहा आयचो संदेश आमकां ह्या दिसाक. तर आमी खास आयज आमी तरणाट्या पासून मागुया. तुमी जाणा आमचे कवेंत नोविसिएट थोडेच भुरगीं प्रवेश करतात. कित्याक जायत? वेगळीं कारणां आसात. जायते फावटी म्हणटा हे तरणाटे आमचें मन उगडनात. दे आर नॉट ओपन देयर मायंड्स टू लिसन टू गॉड्स वॉयस. सो आजच्या दिसा आमी ताचे पासून मागुया. आनी ज्या तरणाट्यांनी संस्थेन प्रवेश केला ताका देवान आदार दिवंक, फुडें वचोंक ताचे पासून मागुया. कित्याक आमकां सगल्यांक देवाचें तुमची मागणी जाय. आनी आमच्या मागल्यार जो देवान आमकां दिला आमी फुडें व्हरूंक, शार्ती पावोवंक आमकां शक्ती मेवता. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबात परगोटुया. सतमानतान देवाक, शुभ देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक
पवित्र आत्मे वरवीं गरमी सोमवलो आंकां मारयेतावन जल्मलो पोंचफुलां काल ताणें कोस सोंसलें तो क्रुसार जोडलो तो मेलवन ताका निकेपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत देव जालो स्वर्गांत चडलो सोबत देवा बापाचे उजव्याक बसला तुवें तें जिवें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमात पवित्र आत्म्याक कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासत्यांची वीथ आमेन आमच्या मना काळजांत जी आमची मागणी आसात बाबा ताणे वेळार देवाच्या हातांत आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले देवीक मुण्यारपण चलयतना जेजू भाशेन पोरजेची सेवा करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक कांदे बाबा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचे कोश्ट पळोवंक आनी तांचे प्रोस आयकून आनी समजून घेवंक तांच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक कांदे बाबा मोलनाच्या वावरांत जेजू आमकां वावराडी जावंक आपयता तेन्ना आमी फाटीं सोरोना जावंक पूण जेजूचो उलो आयकून ह्या वावराक खांद दिव मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक कांदे बाबा पोरजूचे चुरचुरे करून जायती भाव भयणी बरेंपण हाडूंक वावुरतात तांकां वेगवेगळे तरेच्यो आडकोळ्यो येतात ह्यो सगल्यो आडकोळ्यो पयस जावंक आनी जो बरो वावर करतात तो फुडें व्हरूंक तांकां बळ आनी कृपा देवा लागीं मागुया तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक कांदे बाबा थोड्या वेळच्या नंतर आमची खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक कांदे बाबा पो मोगाळ बापा जी मागणी ते आमी चालल्यांत आनी जायती आमच्या काळजांत मनांत आसात ती आयकून घे म्हणून आमी काल ते काणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया C23 पेज नंबर 38 C20 आनी 3 पानाचो अंक 30 आनी 8 माल वर दानाचो केलो लेपी कोश्टी वावरो घालतां बापायच्या दिसा आमच्या ताटांत असती रुपा आमच्या तोटांत असती रुपा काडलो रोस पयच्या फोडो उत्तम बापायच्या दिसा आमची काळशीत सोऱ्या रुपा आमची काळशीत सोऱ्या रुपा आत्मा दान्यो वरदानाचो आवडे तोय तो मेटोयलो हेंचोय सोदा तुका बेटे ओरबेलो ले तुझे रोचने
म्हजे बाबरामचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा देवा, हे दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. तांच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजा मनाच्या गरजांत कांयच उणें जायना जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपेदरा सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जल्म जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडवली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोजपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सोर देवता आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. Powiedz, 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 dobra co sorves por de. Sorgani są sarbolia, dusza wojbowa, osana od sorgi, sorves poracie navi. Yetata subagi, Hosanna, 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 sorgi. सोरेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यान दाणून ही दाणां पवित्र कोण मागता जावं ती आमकां आमच्या क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासोल तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba so good. संसाराच्या सर्वनारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकलूत कर. देखून सोरेस्परा सुमेजुगस्ताच्या मोन्नाच्या पुनोजपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडे रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सोरेस्परो आकी तिस्तात पवित्र सोबेचो उगडास कोर. अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे सिमो आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण कोर. तशेंच पुनोजपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश
पळोवंक फावो कर आमी समज काकलूत करून मागता अशें बागेवन आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागून झुजे तिसो पोती बागून दोर दुता सो कालीन तुका मानवल्या त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर सद्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताणें सांगता तुजी मोहिमा गावंक आनी आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देव सोबता बापा चोर मान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक Amen. जेजूची आज्ञा मनान धरून त्या शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिवता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमचे संवसारीक बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनांक Amen. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळीच्या जिवना पयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया D10 पेज नंबर 52 D10 पानाचो अंक 52 एकाच उंड्यांत सोंड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी साल्या जेसूची कूड आमी सोगलीं जेसू मस्तक आमी सोदे एकाच सोंड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी साल्या जेसूची कूड आमी सोगलीं जेसू मस्तक आमी सोदे एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेसू वांटा आपले रंगो एकाच जिवन आमकां भरता Soto, ekut
उपदेश आमी पडचो मोगा उपदेश जेसून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच उपदेश आमी पडचो मोगा उपदेश जेसून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेसू वांटा आपले रगत एका शिवान आमकां व्हरता प्रिती मोगान काळजां सोडटा एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेसू वांटा आपले रगत एकाच जीवन आमकां व्हरता प्रिती मोगान काळजां सोडटा प्रार्थुया सरस्परा जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजे सवे बाबात्यांचो एकवट खुणायता तशें तुजे पवित्र सोबेंत एकवट घडून हाडून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन थोडो वेळ बसात. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर तशेंच आमी फादर आपोलो कार्दोजोक देव बरें करूं म्हणटा हें मिसा बलिदान आमचे पासत भेटोवन आमचे पासत मागला म्हणून तशेंच आमचे साकिस्तांक कॉयर आनी मिडिया टिमांक आनी तांणी वाचपा केलोलीं आसा आनी तशेंच मदेंच सावंडी मातसो त्रास दिवपा लागलो तुमी मातशें पासियेंस घेतलें म्हणून देव बरें करूं आनी आमकां सावंड मागीर सॉर्ट आवट करपाक मदत केलेल्याकूय देव बरें करूं तशेंच कलेक्शन करूंक आनी एअर वॉलंटियरिंगाच्या कामांक तांणी मदत केला देव बरें करूं. दोन दिसा आमची मिसा सकाळचीच आसता 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन आनी आयताराची 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लिशीन जाता. तशेंच दोन दिसा कुमसारा 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताराची 6:30 ती 10:30 पर्यंत. फादर पेट्रिशो हांगा रॅक्टर आनी हांगा बसलिकांत 16 वर्सां वावुरलेलो आनी ताचे देवाक दिन वासूंक कशें देणें ताणें वो हें पुस्तक बरयलेलें आसा आनी हाचेर खुबशी म्हायती आसा. ताणें एकल्यानूच न्हय आनी दुसऱ्यांनीय वेगवेगळे आर्टिकल बरयलेले आसा आनी बरीं चित्रांय आसा. ही चित्रां सगळीं आमचे गोंयचे सायबाचे मुसोलियम आसा म्हणजे ते कास्केट खंय ताका दवरलेलो आसा ताचे वयरूय खुबशी म्हायती आमकां हे पुस्तकान मेळटा. जर तर कोणाक घेवंक जाय जाल्यार हांगा आमचो कावंटर आसा थिंगा वचून तुमी घेवं येता. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं सुपदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सांत फ्रांसीसच्या वराक मागणे सगळीं बरोबर करुया मागणे. सांत फ्रांसीसच्या वेळार जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेवचें नांव आनी सोडणुची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे दिने खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवे बापाक वाकाडटा. आमेन.
शेवटाक आमी गीत घेवया F23 पेज नंबर 96 F20 पानाचो अंक 96 वचूया. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. White Kortolyang, Boksuya. Dusmanong Weng, Maruya. Jesu Joshi Kornyo, Bevarant Koloya, Ikalis Monan Zolya.
गूड मॉर्निंग जी कोण बरे भाशेन वाचता फुडें सरचें बाबाताची मागणी आनी सुरवातीची उतरां वाचपाक सुरवातीची उतरां आनी बाबाताची मागणी माची मुखार सरा जी कोण